सगळ्या समेस्तांक देव बरी सकाळ हांव येता कोंकणी उलय लंडन फुलय 99.8 आवाज FM रेडिओ कारिवोल लंडन। हांव शीतल रामचंद्र साळगांवकर रावपी बेतीवेरें बार्देस गोंय तुमच्या मुखार सादर करता म्हजी कविता। म्हजे कवितेचें नांव जावन आसा आदी आनी आतां। जिणेच्या ह्या वाटेर आमी खूब कितें पळयलें। ल्हान सान व्हड जाता म्हणसर संवसाराचें बदलतें रूप दोळ्या सामकार दिसलें। आदी आनी आतां चलत आयलीं आमी, मदलें जीण आमी नियाळें। बदलत गेलेलीं मनशां, वावत गेलेलो भेस, काळा वांगडा पुसत गेलेले ते रिती रिवाज आमी लागशिल्ल्यान पळयले। काय बरे ते आदले दीस, आदली भास, मनीसपण, मनशा मदलें आपलेपण। गरजोय मनशाच्यो आसल्यो खूब उण्यो। गांवांत पिकतालें, लोकांक पावतालें, वांटूनय खावपाचें जावन एकल्याचें चिंतप आसलें। तुस्वास नासलो, विस्वास आसलो। आज संवसार सुदरला काय बिगडला कांयच सांगूंक गमना। इतलें खरें, आदल्या दिसांच्यो गोड यादींनी मनीस जीण सारायता। बरोवपी गोड यादी तियात्र कांतारांनी रचयता। बरोवपी गोड यादी तियात्र कांतारांनी रचयता। देव बरें करूं।